फाटल्या कांय दिसांनी हांव तुमकां जुजेचे जिविता वरवीं आमी थिंगा नियाळ करून आमी तुका सांगता. जुजे आनी जुजेचे भावा विशीं हांवें तुमकां तो शर्माव दिल्लो. इजिप्टान पळय जेन्ना दुखोल येयल्लो पळय तेन्ना त्या वेळाचेर जुजेक पळय थिंगासर तो प्रधानमंत्री आसलो. आतां इजिप्टा सांगात दुसऱ्या देशांनी पासून थिंगासर तो दुखोल येयलो ते पासत जाकोबान आपल्या तांच्या पुतांक तेणें थिंगासर इजिप्टाक धाडले आनी थिंगासरल्यान घोव भात थिंगा हाडलें. जुजे पळय आपल्याच्या भावां कडल्यान पयस जाल्लो पळय तेन्ना थिंगासर म्हणल्यार सुमार 20 वर्सां आतां जाल्लीं. जेन्ना पळय ताका गुलामपणान विकलो तो तेन्ना 17 वर्सांचो आसलो. आनी आतां घोडेक तो 30 आनी 8 वो म्हणून सांगूं आतां एक 40 वर्सांचो तो जाला आसतलो. आनी ह्या 20 वर्सांनी जायतो बदल थंय जाला. आनी आमी बारकायेन जेन्ना वाचता थिंगासर आमी पळयता ताजे जिवितान बदल जाला. प्रमाणीकपणान जियेता पळय ताचे भितर बदल जाला. आनी प्रमाणीकपणान पळय कोण जियेनान पळय तांचे भितर थिंगासर कांयच बदल जावंक ना. जाकोबाचे ते पूत जावं तो रुबन ओ जावं तो लेवी जावं तो सिमाव ओ जावं तो जुदा हे सगळे जाकोबाचेच ते पूत. तांचे जिवितान कसोच बदल थिंगा जावंक ना. फाटल्या 20 वर्सांनी पळय जंय खंय आसले पळय त्याच सुवातेर ते आसा. तांच्या परिस्थितीन कांय थिंगासर बदल जावंक ना आनी घोडेक तांच्या पळय ते गिरेस्तकांनी कांय बदल जावंक ना. तांचे वरवीं 10 लोकांक फायदो जाला अशें जावंक ना. खरेंच म्हणल्यार जाकोबान पळय तांचेर कितें तरी भरोसो दवरपाक तसले थिंगा कांयच गूण नासले. 20 वर्सां आदीं पळय तांचें जिवीत ज्या भाशेन आसलें पळय आतां 20 वर्सां उपरांत पासून तांचें जिवीत त्याच भाशेन आसा. पूण आमी जेन्ना दुसरे वाटेन आमी पळयता आनी जुजे तो सारको प्रमाणीक म्हणून असो जियेलो. केन्ना तो जियेलो? जेन्ना पळय ताच्या जिवितान त्रास जाले तेन्ना. केन्ना? कोश्टांनी. केन्ना? कोणूच आदार नासलो पळय तेन्ना. तुमी चिंतून पळयात. अशें घडटा पळय तेन्ना आमी कितें करता थिंगासर सर्वेस्पराचेर मागीर आमी चिंतप आमी तांकां एक विरोध दवरता. सारकी बेजार जाल्ल्या भाशेन असो आमचो वेव्हार आसता. पळय जेन्ना आमी प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेता आनी आमकां जाय त्या भाशेचो जबाब येना पळय त्या वेळाचेर सारकें स्वतान पासून सर्वेस्पराची सेवा करूंक आनी आमकां जाय पळय त्या भाशेन आमकां मेळना. आनी कितलीं आमी मागणी करूं पळय मागणी केल्या पूण आमकां जाय पळय तो जबाब मेळना. आनी त्या वेळाचेर पळय हांगासर सैतान येवन अशें म्हणटा तूं पवित्रपणाचें जिवीत जियेताय पळय इमानदारीन काम करता आनी इतले त्रासांतल्यान तूं पसार जाताय. लोकां सांगाता भावनाय आनी आपल्या इच्छे प्रमाणे तूं जियेनाय. तुजे जिविताक आनी तुज्या कुडीक तूं पातकांच्या जिविताक तूं लायनाय. तूं इतल्या प्रमाणीकपणान जियेताय. तरी सर्वेस्पर तुजे थिंगासर बेसांव कित्याक दिना? तुजे जिवितान इतले कोश्ट इतले त्रास कित्याक काय? जोबाचे जिवितान पळय जायते कोश्ट आयले आनी ताका सगळें ताजें तें शेणल्या उपरांत ताजे इश्ट येयले आनी ताका थिंगा प्रश्न करता. ताका गोठाय दिवचे बदलेक थिंगासर ताका थिंगासर आनी ते त्रास कोरी. ताका आनी बेजार करपाक ताका जायते प्रश्न करताले. आनी घोडेक अशें जाय सैतान पासून तुका जायते प्रश्न करीत. शेजाऱ्या वरवीं तो येवंक जाता, इश्टां वरवीं तो येवंक जाता आनी सोयऱ्यादारां वरवीं तो येवंक जाता. अशें म्हणपी तो आयताराचे तूं सर्वेस्पराच्या मंदिरान वयतालो न्हू, सर्वेस्पराची व्हडवीकाय तूं थिंगासर सांगतालो न्हू, तूं ताजी थिंगासर सदांच गोवाय दितालो न्हू, जाल्यार तुज्या जिवितान आतां पासून आतां कित्याक ती परिस्थिती बदलोंक ना? तुज्या पळय फॅमिलीन पळय ते प्रॉब्लेम आसा ते कित्याक काबार जावंक ना? तो तुका हे भाशेन ते प्रश्न करता. आनी जेन्ना पळय ह्या प्रश्नाचो पळय आमी जबाब दिवंक जायना पळय चालते भाशेन आमी सारकी निराश जाता आनी मागीर बेजार जाता. आनी असल्या वेळाचेर पोत्तून आमी थंयसर मागणें करचें, पोत्तून आमी देवाचे उतराचेर थिंगासर नियाळ करून गोट जावची. सर्वेस्पराच्या मंदिरान येवन आमी मागणें करून आनी आराधना करून सर्वेस्परान पळय जी आमकां सेवा दिल्ली आसा, सर्वेस्परान जें काम दिलें आसा तें आमी मुखार सरोंक जाय. त्या परिस्थितीन तें कठीण तुका दिसत. एके वाटेन म्हणल्यार पळय ओतमीकाय कांसेर आनी तो निराशपण थिंगा तो हाडटा. पळय तुमी आतां मातशें चिंतात पळय जुजे आसलो पळय तो 17 वर्सांचो आसता तेन्ना ताका गुलामपणान ताका विकलोलो. ताका विकला पळय ते कोणें दुस्मानान न्हय ताज्याच भावान ताका विकलो. ताजेच खासगी भाव व्हडते ते भाव ताज्या भावांनी ताजे सांगाता अन्याय केले कित्याक तो प्रमाणीक जिवीत जियेतालो ताका विकून दिलो. त्या उपरांत ताज्या जिवितान ताणें व्हडती कामां कांय थिंगासर पळोवंक ना. 13 वर्सां फकत थिंगा अन्यायाचे वयर आनीक अन्याय पळयला. अकमानांतल्यान आनीक अकमान, कोश्टांतल्यान आनीक कोश्ट. तरी आसतना सर्वेस्पराक जबाब दिवपाचो एक वेळ आसा. सर्वेस्परान ताजेर कुरपा देवपाची तेजी एक वेळ थिंगा आसा. हेंच आमी थंयसर पळयता.
13 वर्सां उपरांत एक प्रमाणीक म्हज्या जिवितान सर्वेस्पण आपल्याचें बेसांव ताच्या जिवितार ओतयलें. जेलीन रावतालो पळय वो जुजे, त्या जिवितान पळय ताणें थिंगासोर आतां इजिप्त काळाचेर राज करपाची परिस्थिती हाडली. कितें कारण तुमी जाणो? जुजे थंयसर प्रमाणीकपणान जियेतालो म्हणून आपल्याची पवित्रकाय सांबाळून दवरली, ताची आत्मिकाय ताणें सांबाळून दवरली. केन्ना तुमी जाणो? तेन्ना पळय तो जायते कोश्टान आसलो तेन्ना. त्या पासत पळय पातो करपाक थिंगा सोमदी आसतानाय तो देश तेजो नासलो, तो प्रांत पळय थिंगा ताजो नासलो, कोण ताका थिंगासोर वळखो नासलो. ताणें ताजी आत्मिकाय थिंगा सांबाळून दवरली. आयज म्हजें उतर आयकतात ती म्हज्या भावा आनी भयणांनो, तुमी घोडेक आयज निराशांतल्यान थिंगा पासार जाता आसतले ओ त्रासांतल्यान पासार जाता आसतली. तुमी देव भक्ती जावन आसात, सर्वेस पळय तुमी विस्वास ठेवता. आयज तुज्या जिवितान तुका थिंगासोर कांयच तुका फायदो दिश्टी पडना, पूण ताजे बदलेक सैतान आनी ताजो लोक तुजे विरुद्ध थिंगा आसा. घोडेक तुका ते त्रास दितात. पळयात जायते फावटी कितें जाता पळय, सैतान पळय थिंगासोर थिंगा अशें कोत्ता, तुजी बायल घोडेक थिंगासोर ती वचकत आसता, तो तिजे वरवीं तुका सतयतलो. आनी जॉबाच्या जिवितान अशेंच केलें. जॉब आपल्याच्या जिवितान पळय दुयेंस जालें म्हणून तो सारको बेजार जाल्लो. ताजे बायलेन ताका म्हणलें, तूं ताका सोडचो नाय, आरे ताका शिराप दी आनी तूं मोर. हें सगळें सांगता पळय ती ताजीच बायल आसली. कोश्टान आसतना, त्रासान आसतना, दुखान आसतना पळय पळय असल्या वेळाचेर पळय थंयसर मागीर सैतान येवन घोवा वरवीं थिंगासोर येवन एक प्रस्न घालपाची कोशिश कोत्ता, वो बायले वरवीं थिंगासोर तुका निंदा करपाची कोशिश कोत्ता, वो तुज्या इश्टा वरवीं तो तुज्या पळय भावार तो हालोवचो तो कोत्ता. हें ताचें काम. पूण थंयसर जॉब थिंगा बागोवंक ना. जॉबान पळय ताजे बायलेन ताजी निंदा केली, ताजे इश्ट येयले ताजे वायट उलयलें, पूण ताणें भावार सोडूंक ना. ताणें अशें म्हणलें, आपल्याचो प्राण गेल्यार थिंगासोर परवा ना म्हाका, पूण आपल्याची प्रमाणीकपण हांव तें केन्ना सोडचो ना. आनी त्या भाशेन ताणें थिंगासोर उच्चारणी केलो. ताचें परिणाम कितें? ताका दोबरादान बेसांव मेवलीं. इतलीं वर्सां पर्यंत आतां जॉब थिंगासोर त्रासांतल्यान पासार जालो. आनी खरेंच ती एक घोडी जावन आसली. हें पवित्र पुस्तकान अशें बरोवंक ना. कितले म्हयने, कितलीं वर्सां हें आमी सारकें पळय थिंगासोर बरयलें ना. पूण तो सारको भिरांकूल असले कोश्टांतल्यान तो पासार जालो. जुजेक तर आमी पळय जालो, तो 13 वर्सां पडल्यान तो कोश्टाचे परिस्थितींतल्यान तो पासार जालो. तो त्रासांतल्यान पासार जालो, परिक्षेंतल्यान तो पासार जालो, कोश्टांतल्यान तो पासार जालो, दुखांतले खंयेंतल्यान तो पासार जालो. 13 वर्सां. पूण जुजेच्या सांगाता सर्वेसर्वा आसलो म्हूण तो काम करपी थिंगासोर एक एकलो गुलाम आसलो, पूण सर्वेस्परान ताका थंयसर वयर काडून प्रधानमंत्री म्हणल्यार सगळ्यांकेन उंच पदवेर ताका पावयलो. हांव तुमकां हें कित्याक सांगता, कित्याक उरलेले पळय 11 भाव आसले, इतलीं वर्सां पर्यंत पळय ते फकत तशेंच आसले. हाजो अर्थ म्हणल्यार थिंगा 20 वर्सां पर्यंत कांय बदल जावंक ना. जुजे थिंगासोर प्रमाणीक जिवीत जियेलो, सर्वेस्पराचेर विस्वास करून जियेलो, सर्वेस्परूच ताजो आदार जावन आसलो. जुजेन सगळ्याकीन उत्तम आसा तें बेसांव ताका पळय अशें फावो जालें म्हूण आमी थिंगा सर्वेस्पराची काम आमी थिंगा पळयता. हांव कितें म्हणूंक सोदता, म्हाजो प्रस्न हें कशें थिंगा घडलें. जुजेचे जिवितान पळय जेन्ना ताणें मानून घेतला तेन्ना कोश्ट आयले, ताका थिंगासोर त्रास आयले. हांव म्हजें प्रमाणीकपण आनी म्हजो भावार्थ असो सांबाळून दवरतलो अशें म्हणटात, जाल्यार तुमचे पासून बरे दीस येतले. घोडयेक ते आयज येत ओ फाल्यां येत ते हांव नको केन्ना येत, पूण हांव खरें सांगता तुमकां ते येतले. त्याच वेळार पळय ताका उंच काडल्या उपरांत पळय ताज्या जिवितान सर्वेस्परान पळय ताज्या जिवितार बेसांव दिल्या उपरांत ताजें दूख ते कोयश केल्या उपरांत जुजेन पळय ती बेसांवां लिपोवन दवरूंक ना. ताणें थिंगासोर तें लिपोवंक दवरूंक ना. पळय ताका बेसांव मेळ्ळ्या उपरांत ताणें तें सगळ्यांक वांटलें. जायतीं फळां हाडटा पळय त्या रुखाक पळयात, तो जायतो फळ दिता. कोणीय ताजेर फातर पासून मारी जाल्यार पळय तो फळ थिंगा दिता. बोडी घेवन पासून ती मारी जाल्यार तरी तो फळ दिता. आंब्याचें तें फळ आसता. जरी कोण पळय तें फळ थिंगासोर तोडिना, पूण तो पिकल्या उपरांत मागीर तो सोकला पडटा. आनी इतलेंच न्हय, पळय तुमी ध्यान दियात पळयात, जो पळय रूख जो आपल्याकूच दवरता वो खंयचेंय पळय तें रूख जो फळ पळय आपल्या पासतूच दवरता, जाल्यार मागीर थोड्या वेळान ताजे ते खांदे मागीर मोडटा ओ ते मागीर सुकता. आनी मागीर तें रूखूय सुकता आनी तें रूख सुकल्या उपरांत मागीर तें फळ थिंगा पडना. तुमी अशें केन्ना पळयलां? पळय जरी तर ते फांटे आसात पळय ते तो सुकले आनी त्या फांट्या सांगाता पळय ते रूख पासून सुकता. हें कशें? म्हटल्यार पळय आत्मीक जिवितान पळय जेन्ना तूं सुकलेलो आसा, तुजें फळ पासून दुसऱ्यांक तें मागीर सुकलेलें आसतलें.
दुसऱ्या पासत कांय बेसांवाचचें ना आनी दुसऱ्यांक तूं कांय वांटचो ना. हें अशें कित्याक तूं फुलोवंक ना त्या पासत. सर्वेस्पराचो तो भोक्त जाकोब अशें म्हणटा, ताचे जाणटेपणान ताचे दोळे पाळोवचे आदीं तो आपल्याच्या भुरग्यांक आपयता आनी तीं कितें करचें आसा आनी जिविता वरवीं तो तांकां सांगता. आनी एक प्रवादी कसो तो थिंगा उलयलो आनी तीं उतरां ताणें जीं उलयलें पळय तीं जुजे विशीं ताणें कितें म्हणलें, जुजे सारको फुलता पळय तो खांदो. उत्पत्ती 40:49 उत्पत्ती 40:49 आनीक वोड 22 नदर मारया. जुजे एक फलादीक खांदो जावन आसा आनी तो दुर्गाचे देगेक तो रावलेलो आसा. ताचे पळय ते फांटे ते वयर दुर्गार चलोन भायर ते शिंपडटात. हो तुजो बाप जो सर्वेस्पर जावन आसा, जो तुज्या सांगाता आसतलो आनी जो तुका वयर तावन थिंगासो तुका बेसांव तो तुका वतयतलो. वोड 25. तुजो सोर्गींचो बाप पळय जो तुका आदार करतलो, तो तुका सोर्गींची ती बेसांवां आनी त्याच भाशेन जमनीर आसा पळय ताजी पासून तुका बेसांवां, दर्याच्या सकला आसा पळय ती पासून सगळीं बेसांवां आनीक तुका सगळे कुशव्याचे पासून तें फळ दितलो. ताजी बेसांवां पासत तुजें सगळें आसा पळय तें सगळें सुरक्षीत आसतलें. तुज्या बापाचे आशिर्वाद तुज्या पुर्वजांकीन ते आनीक वाडलेलें आसा आनी आलोना पळय त्या दोंगरा भाशेन थिंगासो तुजे ते ताबे आसतले. जो जुजेच्या माथ्यार आसतले पळय तेज्या भावा कडल्यान ताका पयस काडलोलो, ताच्याच माथ्यार पळय तें मुकूट कशें फलतलें. हें सगळें ताणें जुजे विशीं थिंगासोर म्हटलें. कितलेच फावटी आमी थिंगासोर बेसांवां 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 अशें बरयलां. जुजे सारको फलादीक मनीस आसलो. कित्याक सर्वेस्पर ताज्या सांगाता आसलो. म्हज्या भावा भयणांनो, सर्वेस्पर पळय जुजे सांगाता आसलो पळय तरी आसतना ताका ओकमानांतल्यान पासार जावचो पडलो न्हू. सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसतना त्रास येतोले. सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसतना पासून तुजे भाव तुजे दुवेस्त ते करूंक सोदता. सर्वेस्पर तुजे सांगाता आसतना पासून तुजी शिर्वीस वसों येता. तुजी शिर्वीस गेल्या उपरांत जिणेचो आदार आसलो पळय तो गेलो. सगळें कितें आसलें पळय तेंवूय गेलें. ताणें कांय वायट करूंक नासलें पळय तरी आसतना ताका थिंगा जेलीन घालता. अन्याय करून ताका थंयसर जेलीन घातलो. सर्वेस्पर ताच्या सांगाता आसलो पूण तरी आसतना ताका त्या कोश्टांतल्यान पासार जावचो पडलो. आयज तूं असो चिंता आसतलो सर्वेस्पर म्हाका सोडून दिला म्हणून, त्या पासून हांव इतल्या त्रासांतल्यान ह्या संवसारांत वयता. बिझनस सारकें बुडोवन गेला, सर्वेस्पर म्हाका सोडला जायत. पयशांच्या बाबतींत तिंका त्रास जाले आसतलो, सर्वेस्परान सोडला जायत. भलायकेन तिंगा प्रॉब्लेम जाला आसतले, सर्वेस्पर म्हाका सोडला जायत. जुवांव तो शुभ वर्तमान 11 थिंगा अशें बरयलें आसा, जेजून पळय कोणाचो मोग केलो, तो लाजरस दुयेंत जालो आनी दुयेंत जाल्या उपरांत मेलो. जुजे पळय जे लाजरस तो मोग करतालो पळय तो दुयेंत जालो. तुमकां सोजमिकाय मेवली. जेजू पळय लाजरस तो मोग करतालो पूण तरी आसतना तो दुयेंत जालो. पळय आयज तुज्या जिवितांत कसले त्रास येता, जर सर्वेस्पर तुका नाकारता अशें तुमी म्हणनाकात. जरी तुज्या जिवितांत कसले त्रास येता, कसले अवघडपण येता, जाल्यार सर्वेस्परान म्हाका सोडला म्हणून ह्या भाशेन तुमी चिंतचें न्हू. जेजू पळय ज्या लाजरस तो मोग करतालो पळय तो लाजरस तो दुयेंत जालो. पवित्र पुस्तक म्हणटा पळय जें दुयेंत येयलेलें तें मोडना पासत थंय येवंक नासलें, पूण सर्वेस्पराचे नांवाचे मोहिमे खातीर आयलीं. सर्वेस्परानूच थिंगासोर ते अनुमती दिल्ली. तुजो भावार्थ आनी घोट जावचो म्हणून हांव 11:20 ते आतां वाचता. जरी आयचे दिसा पळय तुजी कूड तुजी भलायकी बरी ना, तूं अंतरून आसा आनी हो संदेश तूं आयज आयकोताय. म्हाजी परिस्थिती कशी आसतली, म्हजी भलायकी कशी आसतली, म्हजो फुडार कसो आसतलो अशें तूं चिंताय. पवित्र पुस्तकान समाधान दिलां. 11 जेन्ना ताका ती खबर सांगली, वो कितें खबर धाडल्या पळय ती आतां वोड 3 पळोवया. आनी ताच्या भयणांनी म्हटलें, सोमया, लाजरस पळय तूं ताजो मोग करताय, तो सारको दुयेंत जाला. सोमया थिंगासो तो केन्ना तो विसरोना, तो केन्ना थिंगासो तो साणिना. सोमी ताजे लागच्यान पयस वयता तसलो न्हू, तो ताजो मोग करता. सोमी म्हज्या भावाचो खूब मोग करी. पळय आतां तुवें चोत्राळेन तुवें जेजू ताचो खूब मोग करी. देवाचें उतर आयकता ते म्हज्या भावा भयणांनो तुमी आयकात. सर्वेस्पर तुजो मोग करता. पळय तो तुजो मोग करता, ताजो मतलब न्हू, तो तुका त्रास आनी त्रास येवचे ना, तुका थिंगा कोश्ट आनी त्रास येवचे ना. जेजू लाजरसो मोग करतालो पूण तरी आसतना ताच्या जिवितांत त्रास आयले. हे सगळे कित्याक आयले? जेजू ताजे विशीं सांगता. जेजू ह्या विशयान आयकल्या उपरांत
हें दुयेंस, हें त्रास, हें सगळें घडणी त्या मरणा पासत येवंक ना, पूण सर्वेस्पराचो पूत ताचे पासत सर्वेस्पराची मोहिमा करचे खातीर ती आयल्या. सोजमली तुमी? तुज्या जिवितांत जे आकांत येयला पळय तो तुका नाश करपाक तर येवंक ना, तुका अनाथ करचे खातीर न्हय, तुका पांगलो करपाक येवंक ना, तुजें मान उबारून चलोंक जायना तशें न्हय. सर्वेस्पर तुज्या सांगाता आसा, सर्वेस्पर पळय तुजो मोग करता आनी त्रास तुज्या जिवितान येयला जाल्यार जरी तूं सावधान रावता आनी सर्वेस्परा पासत फलादीक जिवीत जियेताय, तें तुका बेसावांक बदलतलें तितलेंच न्हय, ताजे नांवा पासत मोहिमा हाडटले म्हूण सर्वेस्परान ती परवानगी दिली. मागीर कितें घडलें? ज्या लाजराचो ताणें मोग केलो तो दुयेंत जावन ताजी पळय भलायकी आनीक बिगडली. आतां मातशें चोत्राय दवरात. सगळेंच सोंपलें, सगळेंच काबार जालें. अशे वेळाचेर जेजू क्रिस्त लाजरासाक तो उलो मारता आनी ताका भायर काडटा आनी जीव लाजर तांच्या मुखार दवरता. जेन्ना लाजराच्या जिवितान पळय सर्वेस्परान हें इतलें व्हडलें काम केलें, ते फारोजियो, ते सादुसी, हे सगळे लोक पळय ही सगळी घडणी थिंगासर घडलेली. जेजू क्रिस्तान ते लाजरासाक बरो केलो, ताका तो परतून ताणें जिवो केलो. तुमी जाणो, हें एक सोबीत घडणी जावन आसा. आवेस्वर 11 आनी वोड 19 पळोवया आनी वोड 17चेर आमी नियाळ करुया. तेन्ना ती जोमा थिंगा आसली पळय ताणें ती गोवाय दिली. ताजे सांगाता थिंगा आसलो पळय तेन्ना लाजरासाक ताणें उलो मारून मरणांतल्यान जिवो केलो. हे सगळे थिंगासर गोवा जावन आसले. ह्याच पासत ते थिंगा लाजरासाक पळोवंक आयलेले, कित्याक तांणी आयकले ताणें असली ओचोडण्याची कामां थिंगा केल्लीं. आनी तेन्ना फारिजन अशें थिंगासर म्हणलें, पळय तुमी चिंता तुमचे लागीं कांय घडना अशें ताणें म्हणलें. पळयात, संवसार पळय ताज्या फाटल्यान आतां चलता. लोक म्हटल्यार पळय तो सगळो देश ताज्या फाटल्यान आतां चलता. लाजरासाचें पळय परतून जिवण केलां पळय तें सगळें पळोवन थिंगा सगळे पळय सगळो तो लोक, ते सगळे थिंगा आसले ते लोक जेजू क्रिस्ताच्या फाटल्यान तें कितें घडलें? लाजरासाक ह्या भाशेन बेसांव केल्या उपरांत जायते लोक जेजू क्रिस्ताचे फाटल्यान चलोंक लागले. भाव आनी भयणानो, सर्वेस्पराचें नांवांक मोहिमा मेळोवचे खातीर, सर्वेस्पराचें नांव उंच जावचे खातीर, सर्वेस्पर ही परवानगी दिता की तूं तुज्या पळय त्रासांतल्यान आनी कोश्टांतल्यान पासार जावचो. जुझ्याक ताणें तिंगा परवानगी दिली, जॉबाक थिंगासर ती परवानगी दिली, दाविदाच्या जिवितान परवानगी दिली, पावलुकी परवानगी दिली, लाजरासाकी परवानगी दिली. हें सगळें कित्याक घडलें? ताणें आपल्याच्याच एकाच मालगोड्या पुताक ह्या संवसारान कितल्या कोश्टां पासत ताणें तिका सोंपयलो. तो कितल्या कोश्टां पासत ताणें सोंपयलो तुमकां खबर आसा न्हू? कितल्या ओकमानांतल्यान तो पास जालो तुमी जाणा. आनी शेवटाक मागीर खुर्साचेर तें मरण, हें सारकें भिरांकूळ श्राप दिले तसलें मरण. असल्या मरणाक सर्वेस्परान ताका भेटयलो. तेंच मरण जावन आसलें. ताका सोंसचें पडलें कित्याक तुजो आनी म्हजो थिंगा थारोवन जावचे खातीर ताणें आमकां सासणेची तुका डायझी केलीं. त्रास सर्वेस्पराचे परवानगी प्रमाणे येतात. तायणियो सर्वेस्पराचे परवानगी प्रमाणे येता आनी तूं थंयसर गोट उबो रावताय. तुज्या जिवितांत तूं बेसांव पळयता, परतून तुका उडास करता. त्या दामोदें 1,20,000 वर्सां आदीं विकलो. ताका 20 वर्सां आदीं विकून दिल्लो. ताका पळय विकलोलो तो एक अनाथ कसो जियेतालो. ताजो कसलोच आत्तो पत्तो नासलो. ताका देसा पासत बेसांव दिवच्याक थिंगा गाडलोलो. ताका पळय विकलोलो पळय, ताजी नफरत करताले पळय, ताजी दुवेस करताले, ते अन्याय करताले पळय ते लोक, पवित्र जिवीत जियेताले पळय तो लोक. 20 वर्सां उपरांत ते आपल्या जिवितान आतां तांकां कोणें जेवपाक कांय ना पळय तसले परिस्थितीन पावले. हे एकाच गोराब्याचे भुरगे एकल्याचेर बेसांव पडले कित्याक सर्वेस्पर ते सांगाता आसलो. दुसरे म्हटल्यार हे पळय दुसरे ते भुरगे आसले ते पातकी जिवीत जियेताले. त्या पासत तांचे जिवितान तांकां कांय तारोवन जावंक ना. सर्वेस्पर बेसांव दितलो आनी त्रास पयस करतलो अशें म्हटलां. सुर्या, चंद्रीम आनी नखेत्रां म्हजे मुखार ते सरपडटले अशें सपन म्हाका दाखयलेलें. जाल्यार म्हाका असो कित्याक विकून दिलो आनी म्हजे त्रास कित्याक इतले म्हज्या जिवितान? म्हाका ह्या घरांत थिंगासर गुलाम कसो जियोंचो पडलो? जायते अशे प्रश्न येयले आसतले. ती ताका सारकी थिंगा त्रासान घालपाची कोशिश करताली.
त्या परिस्थितीन पळय तो आसलो पळय, थंयचो झुजेक पळय जोय मेळोवपाक थिंगासर परवानगी नासली. बारकायेन तूं आयक, म्हज्या भावा आनी म्हज्या भयणी, तूं ज्या परिस्थितीन आसाय, भावार धरून सारके सोंसणीकायेन ताजे मुखामोळ कोर. हिम्मत धरून मुखामोळ कोर. सर्वेस्पराचो आदार माग. फाटीं कोरोना जाल्लें पळय ते त्रास थिंगासर धाकटुलें नासलोलें. आमच्या जिवितांत तेन्ना पळय केन्ना आमी अशें पळोवंक ना पळय, तसले दीस आमी थंयसर पळयले. तर हांव तुमकां सांगता भावा भयणानो, सर्वेस्पराक तुवें तुजो आदार मागला आनी ताज्याच आदाराचेर तुमी तो जियेताव. तुजी परिस्थिती तुज्या विरोध तुका दिसत थंयसर. जरी तूं सगळे परिस्थिती सर्वेस्पराच्या आजेरपण हाडशी जाल्यार तो तुका सगळें तें बेसांवान बदलतलो. म्हज्या सेर्मांवाचो मुखेल म्हणटा पळय तो होच भाग. उंचाबोळूय जायना काय, तुजें पाशियेंस साणिना काय. तुजो भावार सांबाळून दवर आनी सगळ्या वस्तूंनी सर्वेस्पर पळय तुज्या बऱ्याकूच ते सगळें बदलतलो. हें सत तूं विसरना काय. 20 वर्सां उपरांत पळय तेच भाव ताजे मुखार येता, स्वामी तूं आमकां कितें दी. कोणाच्या मुखार ते आतां सरपडटा तुमी जाणाव? ताजो दुवेस केलो पळय ताज्या. ताका ते नफरत कोत्ताले. जरी तुमच्या जिवितांत कोण तरी तुमचो नफरत कोत्ता आनी तुजो दुवेस कोत्ता, तुका ते वायट कोत्तात, तुका वायट बरें म्हणटात, तुजे बरोबर अन्याय कोत्तात, घोडेक ताणें तुजो अपमान केला, वायट तुजें थिंगासर उडयलें आसतलें, तूं खोती घेयना काय. जरी तें पळोवन तूं भिला आसतलें, जरी तें पळोवन तूं दुखी जाला आसतलें, पूण खरें तुमकां हांव सांगता पळय, तो दीस येतलो पळय ते तुज्या मुखार सरपडटले. असो तूं भावार दवर, हांव तुका कोणें विनंती कोत्ता. वर्ता म्हज्या मोगाच्या बापा, तुवें आमकां उतरां कडेन सारको नीट उलयलो. तुवें जे लाजाराचो मोग केलो पळय तो त्रासान थिंगासा पडलो. ताजे जिवितांत तें जावपाक तुवें परवानगी दिलें. आमचे मदें कोण हिंगासर आसा जाल्यार सर्वेस्पर तूं ताका ह्या वेळाचेर पळय. जो कश्टांतल्यान, जो त्रासांतल्यान ह्या वेळाचेर ते प्रॉब्लमांतल्यान पासार जाता. सोम्या, तूं तांचो मोग कोत्ता आनी तुजो मोग कोत्ता पळय ते लोक. हे त्रास थिंगासर मरण हाडचे खातीर न्हू, पूण तूं म्हणटाय थिंगासर तुजे ते मोहिमे खातीर तें आयलां. त्या पासत तुवें परवानगी दिला. सोम्या, हें उतर, हे आयज तुजी बासावणी. आमी ते मनांतल्यान तें मानून घेता. आयच्या दिसा पळय कसले कोश्ट ओ कसले त्रास ते थिंगासत, कसले परिस्थितीन ते थिंगासर सांपडले, कसले त्रासान ते कोणें आसूं, ते तूं थिंगासर काडटलोय आनी तुजे नांवाक महिमा मेळता म्हूण हांव थिंगा भावार दवरता. जुजे त्या दिसा ताका बेसांव मेळलें, कित्याक तो थिंगासर आपलें जें जिवीत प्रमाणीकपणान तो थिंगा जियेतालो. पूण ते बदलो घेताले, दोश लायताले पळय, ते फोटी मारताले, ते अपमान करपी विकून दिले पळय, ते त्याच परिस्थितीन थिंगासर आसले. जाकोबाच्या दुसऱ्या पुता भाशेन आमी जावचे न्हू सोमी, पूण जुजे भाशेन आमी फलादीक जावची. आमचेर बेसांव घाल, बेसांवाचें आमचें जिवितां असलें तूं कृपा आमचेर घाल. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागता बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.